एकपुटी देव मेळ्ळेंत आमी शांत जायना. ह्या एकपुटी देवाचो अनुभव जाल्लेंत आमी मागले पुराय मेळटा म्हणलें ना. आमी मागले मेळना. काले कित्याक तोच काय ना. देवा कडेन दिंबेर पडटा, सकाळी मागण्या घेता, मिसां घेता, सांजेचे मागणे करता, दुसरी बरी जातात, तें बरें जाता, हें बरें जाता, पूण म्हाका कांय न्ही, दादोच काय ना. आय डोंट फील इट. त्या मात्र आमच्या जिवितांत तो अणभव, सॅटिस्फॅक्शन ऑफ लायफ ती दादोच काय मेळटा. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, तुम्ही विलियम रुडॉल्फ म्हणल्या एका स्त्री विशीं आयकलां? विल्मा रुडॉल्फ, एंग्लो आफ्रिकन एथलीट. आयकलां? आयकूना न्ही? हांव सांगता, आयका. विल्मा रुडॉल्फ म्हणलें एंग्लो आफ्रिकन एथलीट जावन आसा, रनर. ल्हानपणार तिका पोलियो जाल्ले आनी ह्या पोलियो वरवीं तिका सोमारितीन इस्काला वचूंक या कितें करूंक जायनातलें. पूण ती इस्काला गेल्ल्या वेळार सायडीन बसून थंय आसचीं भुरगीं धांवचें पळयतालें. सगळीं धांवतात पूण तिका धांवूंक जायनातलें. आनी अशें टीव्ही रिती पळोवनासलें. पूण तिच्या मतींत एक निर्धार केलें, हांवें एक दीस तांचे भशेन धांवूंक जाय म्हणून. पोलियो जाल्ले हे विल्मा ओगेच बसूना. आपणाचें कितें उणें पण आसलें तें सारकें करचें म्हणसर त्याच्या फाटल्यान एक प्रयत्न करता, एक प्रयत्न. आनी अशें ट्रॅक इव्हेंटार 200 मीटर आनी 400 मीटर रनिंग रेसांत ऑलिंपिक्सांत गोल्ड मेडल जोडटा. 4 गोल्ड मेडल तें जोडटा. म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू, हुसेन बोल्ट तुमी आयकलां न्ही? विलियम रुडॉल्फ थोडी आं. हुसेन बोल्ट अशें करता, आयकलां मू? खाळो जावन न्ही गे? आं, हुसेन बोल्ट खाली ती 500 सेकंडां ती सडीत मेळच्या खातीर ताणें गेलो वावंट कितले 10 वर्सांनी 6 वर्सांनी कितले वर्सां ताच्या फाटल्यान वावर केला, प्रयत्न केला. आनी अशें प्रयत्न केल्ल्या वरवीं आज ताका फाटी घालूंक कोणाकच जावना. हाची वासप ही त्याच दृश्टेन आसा न्ही गे? आयकलें मग तुमी? हय, सेरोफेनाची स्त्री जेजू लागशीं येता. जिवितांत प्रयत्न गरजेचें. खंयचें जावं दी, काम जावं दी, मागणें जावं दी, या कितेंय जावं दी, प्रयत्न गरजेचें. तें प्रयत्न गरजेचें कित्याक? आमी कितें करता म्हणलें आमकां कळीत आसाचें. जर आमी कितें करता म्हूण कळीत आसल्यार आमचे प्रयत्न ताका सरी समा जायचे. सो वी शूड हॅव अ गोल and we should know what we are doing, and to that we should also have efforts, continuous efforts. एक दिसा म्हणलें प्रयत्न आसा. त्या मात्र जे कितें आमी आपणावंक जाय, जे कितें आमी निर्धार केला तें आमी घेवंक जाता न्ही गे? वय की न्ही? आं, कितें म्हणटात? काय म्हणटात? खालें म्हणटात, वय की न्ही? वय. तशेंच आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत तशेंच. तुमी पळया घ्यायचें पयलें वचप साल्मावराय पळयत पुस्तक म्हणटा, ताच्या उतर प्रायेचेर ताचें काळीज ताच्या स्त्रियेन ह्या बायलांनी सोरलें. एकपुटी देव मेळ्ळेंत आमी शांत जायना. ह्या एकपुटी देवाचो अनुभव जाल्लेंत आमी मागलें पुराय मेळटा म्हणलें ना. आध्यात्मीक जिवितांत आमचे एक दिसाचें प्रयत्न जायचेच. ताका बरें दृश्टांत आयच्या वांजेलांत आमकां मेळटा. त्या स्त्रियेक कळीत आसलें कितें म्हळ्यार आपणाचें तूं पिडेंत पडलां, ताका देंवसार लागला. पूण ताका सोमाकडचो मनीस एकलो आसा म्हण तिका कळीत आसलें. आनी तो मनीस थंय आपले येता आसतना पयलें तेजें एक्शन पळया, पयलें तेजें काम दिंबेर पडटा. म्हज्या मोगाळ इश्टान हांगा आसलें, हांव जावंक पुरो, तुमी जावंक पुरो, आमी कोणीय जावंक पुरो, आमचे थंय अस्खत काही आसात. वी हॅव
इम्परफेक्शन्स आमचे थंय असकत काय सगळे थंय आसा. म्हजे थंय आसा, तुमचे थंय आसा, मालगडे थंय आसा, आनी धाकटे थंय आसा, युवजनां थंय आसा, सोमेस्त थंय असकत काय आसा. पूण असकत काय आसा म्हणून आमी थंयच रावूंक जायना. जायते पटी आमी कालें करता असकत काय आसा म्हणून आमी आमकां कितें जाय तेंच करता. आतां ती स्त्री पळय दिंबेर पडले. दिंबेर पडचें कितें अर्थ कितें? आमकां कितेंय उणें पोवन आसा आनी नेकल्याची मजत जाय म्हणलें आमच्या मोतीन आसूंक जाय. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमीच आमच्या रितीन कितेंच करूंक जायना. ताची कृपा आसल्यार आमी कितेंय करूंक जाय. जर तर ताची कृपा हांवें जोडीचे तर हांवें दिंबेर पडोवंक जायच. समजलें की तुमकां? हांव कितें दुसरें उलयतां की तुमच्या मांड्याच्यान वयर वेता की ना, हें सोंपें. आमच्या सालते जिवन चिंतया, आमकां एक डॉक्युमेंट जाय म्हूण चिंतया. आनी तूं मिनी विधानसौधान तें डॉक्युमेंट मेळच्या पसून आमकां दुसरे खंयची वाट नासतना आमी दुसरे कडेन विचारूंक वचना गी वता न्ही गी. तें मेळच्या मसोर ताका पयशे दिवचे गी, ताका खालें करचें गी, ताच्या फाटल्यान वचें करना गी आमी करता न्ही गी. अशेंच आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत तशेंच इट इज अ स्पिरिच्युअल जर्नी. आमचें जिवीत एका दिसाचें न्ही, हे 4 दिसांचें न्ही. आमी ह्या संवसारांत मरता मसोर आमच्या जिवितांत ते पयनात आमचे प्रयत्न जावंकूच जाय. नातल्यार तुमी पळया की सालमावराय देवान ताका जानवाय दिल्ली, पूण ती जानवाय खंय गेली? देवान आमकांय जानवाय दिल्या, आमकांय तीच कृपा दिल्या. सालमावरायचे की सडीत आमकां कृपा दिल्या. क्रिस्ताच्या मरणा वरूय आमी ताच्या थंय आमी एक जाल्या. जर ती कृपा आमकां दिल्या. जर आमी जागृत जायना तर आमी धिमेर पडून त्या कृपेक खातीर सदांच आमी मागिना तर आमी त्या सालमावराया भशेन जाता. कित्याक एक उतर सत पळय मू, हांव हें मरता तुमी मरतात सारकें पळय मू. हांगा कोण अमर जिवितांत हांगाच रावतात अशेंच तरणाटपणांत जियेतात आसा म्हूण कोणी आसा ना. एक दीस म्हजो वॉयस एक दीस उणें जाता. आज हांव वटल्यान म्हणटा एक दीस म्हजो वॉयस उणें जाता न्ही गी. म्हज्या तोंडार थोड्यो मिरयो पडटात की हे सातांत बी कोण आयल्यात. पूण म्हजें प्रयत्न देवाक मेळचें तें मात उणें जावंक नजो. कित्याक एक दीस ताच्या मुखार हांवें उबें रावंकूच आसा. सो हांव कितें आपणावंक घेता तें सारकें म्हज्या मतींत आसाचें म्हज्या मोगाळिस्तानो. आमचें पयन हांगास न्ही, आमचें काम वावर हांगास न्ही, आमच्या संवसारी वावरा सांगाता ताच्या किसडीत आमच्या आत्मीक वावरांत आमचे सदांच प्रयत्न आसूंक जाय. उपरांत पळया जेजू म्हणटा त्या स्त्रियेक पयलें ती खावन दादोशी जावन दी भुरगीं, मागीर सुन्या घालचें म्हणटा. त्या स्त्रियेची जावा पळया गी. मेजा वयले उंटाचे कुडको सकला पडटना सुणे खाता. म्हणजे आमच्या भावार्थी ह्या आत्मीक पयनांत जायते पटी आमी पडटा, जायते पटी पडटा. आमकां जायते पटी ड्रायनेस येता. उणें पोनाक कालें मागचें आमी मागलें मेळना, कालें कित्याक दोस काय ना. देवा कडेन दिंबेर पडटा, सकाळीं मागण्या घेता, मिसां घेता, सांजेचे मागणे करता, दुसरीं बरीं जातात, तें बरें जाता, हें बरें जाता, पूण म्हाका कांय न्ही, दादोस कांय ना. आय डोंट फील इट. तितल्यार तूं थंय सोडलें तर जालें, सलमा भशेन पुस्कू जाताय. पूण त्या स्त्रिये भशेन दिंबेर पडून ना, म्हाका म्हजें दुवेन बरें जायचें, ताचो देंवचार सुटाचें. पूण तशेंच म्हाका देवान आत्मो दिला, तो आत्माचें साल्वास हांव जायचेंच. ताचे पासत हांव दीस रात वावरतां, सोम्याच्या मुखार दिंबेर पडटां. तर म्हज्या मोगाळ इचतानो आज आयची वासपां आमकां परत जागे येता. आमचें जिवन केवल हांगाचें न्हय, आमचें जिवन आचाकी वर्तें जावन आसा. जें कितें आमी आपणायलां, जें कितें आमकां देवान दिलां, मस्त वर्तें जावन आसा. तें आमकां देवान मातयेच्या आयदनार दिलां. ती मातयेची आयदन आमी सदांच आमच्या हातांत वयत आसतना, पडनासतना पिठो जावंक सोडनोचो. त्या पासत सोमी आमकां आपयता. दिंबेर पडून हर एक पुटी, हर एक दीस आमच्या आत्मीक जिवितांत
आमचें काळीज ह्या संवसाराच्या संगतीन सोरनाशें ह्या वर्नाशें आमी सदांच वावर करूंक जाय. त्या मात्र आमच्या जिवितांत तो अणभव सॅटिस्फॅक्शन ऑफ लायफ ती दादोस काय मेळटा आनी तिस करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.